नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकार संवसाराक अंतरली। पिरायेचे 92व्या वर्सा कोविडाक लागून। सांजे 6:30 वरांचेर शिवाजी पार्क दादर जातले निमणे संस्कार। निमणे दर्शनाक लोकांची गर्दी। लता दीदीक गेल्ल्यान 2 दीस राष्ट्रीय जाल्यार 3 दीस गोंयांत पाळटले दुखवटे। लता दीदीक पुराय सोशल मिडियाचेर लोकांनी ओपली आर्गां। आता खबरो विस्तारान। गान सम्राज्ञी भारतरत्न आनी पुराय जगाचो आवाज आयज शांत जालो। लता मंगेशकरान आयतारा निमणो स्वास घेतलो। कोविडा कडेन झूज दितना लता दीदी हारली। ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तिचेर उपचार चलतालो। कितलेशेच दीस उपचार केले उपरांत आयतारा सकाळीं लता दीदीचेर उपचार जायना जालो। लता दीदीन 8 जावन 15 मिनटांचेर निमणो स्वास घेतलो। आदी संजय रावत आनी मागीर नितीन गडकरी हांणी ह्या घडणुके विशीं हॉस्पिटला भायर म्हायती दिली। देशान 2 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो पाळपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। लता दीदीन 25,000 परस चड पदां गायल्यात। गोंयची धूव आनी गान सम्राज्ञी लता दीदीक गोमंतक टीव्हीचो निमणो सलाम। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांचे घर पुष्पगुंज हांगसर 12:30 वरां पासून निमणे दर्शनाक सुरवात जातली। आयज सांजे 6:30 वरांचेर मुंबय दादर शिवाजी पार्क हांगा निमणे संस्कार जातले। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांणी 25,000 परस चड पदां गायल्या। नामांकीत गायकान कलाकारांनी तशेंच व्हडल्या नेत्यांनी तिका आर्गां ओपल्यात। लता मंगेशकर ही भारतरत्न आशिल्ली। ह्या दुखद घडणुकीक लागून केंद्र सरकारान 2 दीस पुराय देशांत राष्ट्रीय दुखवटो घोशीत केला। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसीचो आदलो मुखेली राहुल गांधी, गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भारताचे नामनेचे संगीतकार AR रहमान हांणी लता मंगेशकराक ट्विटरा माध्यमांतल्यान आर्गां ओपल्यांत। I consider it my honor that I have always received immense affection from Lata Didi. My interactions with her will remain unforgettable. I grieve with my fellow Indians. Rahul Gandhi received the sad news of Lata Mangeshkar's demise. They remained the most beloved voice of India for many decades. Her golden voice is immortal and will continue to Dr. Pramod Sawant, accused by the demise of the Nightingale of India, Bharat Ratna. Love, respect, and prayers.
मान गायिका भारतरत्न लता मंगेशकर संवसाराक अंतरली अशें कळटकीर देशभर तशेंच तांच्या मंगेशी जल्मगांवांत दुख्खाची शांतिकाय पातळ्ळ्या. मेरी आवाज ही पहचान है ही लता दिदीची समर्पक ओळख आशिल्ली. गोंयचें आनी तिचें नातें खूब खास आसलें. गोंयचीं देवळां, गोंयचें नुस्तें मुद्दोशी आनी बांगडे लता दिदी खूब रुचीक खाताली. लता मंगेशकर दर वर्सा कुटुंबा सयत गोंयांत येवन मंगेशी देवळांत दर्शन घेताली. गोमंतकीय मराठी आनी कोंकणी ह्या दोनी भाशेचेर तिचो भरघोस मोग आशिल्लो. लता दिदीच्या बापायन संगिताची सुरवात मंगेशींतूनच केल्ली. लता दिदीच्या गेल्ल्यान पुराय संगीत सृश्टीन व्हडा दुख्ख पातळ्ळा. संगीत क्षेत्रांतले दिग्गज लेखक, गायक आनी कवी गोमंतक टीव्ही कडेन उलोवन आपल्यो भावना व्यक्त केल्या. अवघड आहे त्याचं, कारण घरातली एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची काय प्रतिक्रिया असं विचारल्यासारखं आहे जवळजवळ. कारण अगदी जन्माला आल्यापासून माणसाच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक भावावस्थांशी लताबाईंचं कुठलं ना कुठलं तरी गाणं निगडीत आहे. इतकं अफाट काम आणि तरी सुद्धा इतकं परिपूर्ण काम करणारा मला वाटतं एकमेव कलाकार म्हणजे भारतरत्न लता दिदी मंगेशकर आहे. आणि सुदैवाने मला त्यांच्याबरोबर काही काम करण्याचं भाग्य मिळालं. काही त्यांच्यासमोर कविताही सादर करता आलं. तर मला असं वाटतं की हेच देवाने मला दिलेलं मोठं अवॉर्ड होतं खरं म्हणजे. आणि मी म्हटलं तसं की सगळं कुठल्याही महाकवीला सुद्धा सांगता येणार नाही की लताबाईंचं गाणं ऐकताना काय होतं किंवा आत्ता या क्षणी काय वाटतंय ते आपल्यामध्ये नाहीये तसं म्हणतोय आपण खरं. पण मला असं वाटतं की आपण त्यांना कायमसाठी कानामध्ये साठवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे अगदी रेडिओ लागलेलं नसलं तरी सुद्धा रात्री झोपताना त्यांचं गाणं कानामध्ये वाजतं, इतके ते आपल्याशी निगडीत झालेले आहेत. आणि खरंच दैवी किंवा मिरायकल आपण असे नुसते शब्द वापरतो, पण लता दिदींसारख्या विभूती अशा असतात की त्यांच्यामध्ये आपल्याला खरंच कळतं की दैवी म्हणजे काय असतं किंवा चमत्कार म्हणजे काय असतं. तर मला वाटत नाही की जगामध्ये पुन्हा अजून एखादी इतकी महान गायिका लता मंगेशकरांसारखी निर्माण होईल असं मला वाटत नाही. मला वाटतं देवाने एकदाच तो साचा बनवला आणि तो आज आपल्यामध्ये त्या नाही आहेत. संदीपजी, लता दीदींना भेटण्याचा कधी तुम्हाला योग आला का? आणि लता दीदी सोबतच्या काही आठवणी जर तुम्ही इकडे व्यक्त करू शकाल तर? हो, निश्चितच. कारण माझ्या सुदैवाने मला त्यांना भेटण्याचा योग आला होता. माझ्या कार्यक्रमाला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दीनानाथांच्या पुण्यतिथीला जो कार्यक्रम होतो तर त्या कार्यक्रमाला आम्हाला कल्पना नसताना अवचितच एकदम दिदी समोर येऊन बसल्या होत्या. तर मी शंकर वैद्य सर, नायगावकर सर असे सगळे होतो आणि काहीच कल्पना नसताना अचानक दिदी समोर येऊन बसल्या होत्या. आयुष्यात कधी स्टेजवर बसल्यानंतर टेन्शन आलं नाही, पण त्यांना समोर बघितल्यानंतर असं वाटलं की अरे बापरे, साक्षात सरस्वती आपल्या समोर येऊन बसली आणि तिच्यासमोर आपण आता काय कविता ऐकवणार आहोत. गाऊनही मी म्हणतो काही कविता, तर ते कसं काय करणार आपण सगळं, मला तर काही खरोखरच कळतच नव्हतं. हॅलो, बोला. आणि हां सर बोला, तुमचा आवाज येतोय. पण मला असं वाटतं दिदींमध्ये एक रसिक सुद्धा इतका सजग रसिक होता त्यांच्यामध्ये आणि सगळ्याचा आनंद घेणारा एक रसिक त्यांच्यामध्ये होता. तर त्यांनी त्या कविता खूप आवडल्या आणि एका कवितेला वन्समोर मिळाला. आयुष्यामध्ये वन्समोर खूप मिळाले, पण इतक्या नाजूक आवाजातला किंबहुना असं जगातला असा एकमेव मधुर आवाज, त्या आवाजामध्ये वन्समोर मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट होती. आणि त्यानंतर अजून 22 जून नावाचा एक अप्रदर्शित चित्रपट होता ज्याच्यासाठी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीत दिलं होतं आणि मी काही गाणी लिहिली होती आणि जी लता दिदींच्या आवाजामध्ये ध्वनिमुद्रितही झालेली होती. तो चित्रपट आला नाही, परंतु माझी अशी फार इच्छा आहे की ती गाणी तरी निदान रसिकांपर्यंत पोचवावी. कसा योग येतो बघूया. आयज सुमार 9:30 लता दिदी संवसाराक अंतरली. आमच्या वांगडा आसा गोमंतक टीव्हीचे संचालकीय संपादक राजू नाईक सर. सर
सर लता दिदी आयज अंतरली ह्या संदर्भान तुमची 2 उतरां आमकां आयकन दिसता. लता दिदी ह्यो गोंयच्यो आनी ताजे बद्दल आमकां सदांच तांचे बद्दल एक अभिमान आसता. लता दिदीन संगीत मळार कितलो वावर केला हाजी आमकां सगळ्यांक जाणविकाय आसा. आनी गोंय लता म्हणटा वर आमकां एक आपुलकीची अशी भावना सदांच येताली. आनी तांचे गितांनी तांच्या आवाजान एक सगळे कितल्योश्यो पिळग्यो तांच्या आवाजान सामक्यो भारून गेल्ल्यो आमी पळयतात. म्हाका याद जाता एक दीस हांव आमच्या कार्यालयान बशिल्लो. ही जवळ जवळ 5 वर्सां पयलींची गजाल. अचानक म्हाका फोन आयलो की आपूण लता मंगेशकर उलयता. म्हाका म्हज्या आंगार सामको कांटो उबो रावलो. हांवें म्हणलें कितें? त्यो म्हणपा लता मंगेशकर आपूण उलयता. आनी जालें अशें की त्याच दिसा आमचे कडेन एक बातमी आयिल्ली मंगेशकर कुटुंबा संदर्भान. ती अशी की गोंयान सगळे जाणात की एन शिवदास हे लेखक देवळे खुली करा म्हूण चळवळ चलयतात. आनी त्या दिसा आमचे कडेन एक बातमी छापून आयिल्ली की एका देवळान गोंयच्या कांय लोक भितर घुसपाचे आसात आनी तातूंत भितर मंगेशकर कुटुंबातले कांय वांगडी आसतले. त्याच दिसा कोणे तरी म्हाका दिसता ती बातमी लता दिदीच्या कानार घाली आनी ताणी म्हाका फोन केलो. आनी ताणी म्हाका फोन करून सांगलें की ही बातमी आपल्याक कोणें धाडल्यार आपणें वाचलें आनी आपूण तुमकां खुलासो करूं सोदता की अशे तरेचे खंयच्याच देवळान भितर घुसून आमकां त्या संदर्भान कसलीच चळवळ करपाची ना आनी आपल्या कुटुंबातलो खंयचोच वांगडी अशा चळवळीन वांटेकार जावचो ना. कोणे तरी चुकून एखादी ती बातमी कोणाच्या कानार घाली आसतली आनी ती बातमी आयली आसतली अशें म्हणलें. आनीक लता दिदीन सांगलें की एकदां अशें जाल्लें की आशा भोसले एका गोंयच्या देवळान गेल्ली. तिका गर्भकुडीन वचपाचें आशिल्लें पूण तिका वचपाक दिलें ना म्हूण मातसो त्या संदर्भात थंय कितें तरी वाद जाल्लो. पूण ती म्हणटा की मागीर आशा दिदीक लोकांनी समजावून सांगलें की कोणाकच गर्भकुडीन वचपाक मेळना. आनी ताजे नंतर तो वाद मिटलो आनी तेणी सांगलें की आमकां ह्या सगळ्या देवा बद्दल श्रद्धा आसा, आमच्यो भावना आसात आनी आमी तांच्या संदर्भान गितां गायतात. आपूण गोंयच्या सगळ्या देवांच्या संदर्भान आपल्या मनान पूर्ण आदर आनीक श्रद्धेची भावना आसा. आमकां अशें देवळान घुसून असलें कांय करपाचें ना. आमी आमच्या मनान तो देव आसा. ताजे नंतर तुमकां सांगता बरे 6 म्हयने लता दिदी म्हणजे सतत फोनाचेर संपर्कान आसतालो. एक दीस ताणें म्हाका अचानक परत फोन केलो. तांकां एका क्रिकेट खेळगड्याचो फोटो जाय आशिल्लो आनी आमच्या पेपरार मुंबयच्या आमच्या आवृत्तीन तो छापून आयिल्लो. म्हणटकीर हांवें त्या दिसा आमच्या मुंबयच्या कार्यालया कडेन कॉन्टॅक्ट करून तो फोटो मेळयलो. त्या फोटोची एक बरी प्रत काडली, फ्रेमीन घालपाक लायली आनी त्याच दिसा सान मेरेन आमी लता दिदीच्या घरा तो क्रिकेटराचो फोटो पावयलो. आनी ताजे नंतर परत म्हाका लता दिदीचो फोन आयलो की आपूण जाणें फ्रेम हाडली ताका आपूण मेळूंक पावली ना पूण फोटो आपल्याक मेळ्ळो आनी तो फोटो इतलो बरो आपल्याक आवडलो की आपूण ती फ्रेम तशाच तशी बरी आपल्या भायल्या कुडीन दवरपाची आसा. आनी ताजे नंतर 6 म्हयने हांवें तुमकां म्हणलें तशें 6 म्हयने लता दिदी सामक्यो संपर्कान आसतल्यो. केन्नाय हांवें फोन केल्यार फोन घेताल्यो. एक दीस तर हांवें तांकां सहज म्हणलें की महिला दिसा तुमचे हांव मुलाखती घेता आनी तांच्या हांवें एक 2 मिनटांची एक ल्हान मुलाखती घेवन आमी ती छापिल्ली. आतां उरल्यात त्यो फकत अशे तरेचे यादी. हांव तांकां गोंयान त्यो आयिल्ले कडेन चतुरंगान तांचो भोवमान केल्लो गोंयान तेन्ना तांकां मेळिल्लो हांव. पूण तितलीच ती ल्हानशी याद. तसो तांकां दीर्घ असो हांव मेळूंक शकलो ना पूण तांच्यो त्यो गेले तरी तांचें संगीत, तांचे आवाज, तांची पदां सदांच आमच्या कानार आसतलीं. आमचीच न्ही तर फुडल्या पिळग्यांक सुद्दां लता दिदींचो आवाज प्रेरणा दीत रावतलो. तांकां म्हजें नमन. देव बरें करूं सर. ह्याच संदर्भान म्हाका आनी एक प्रश्न आहा तुमकां. लता दिदीचें तुमचें आवडटें खंयचें एक गीत जर तुमी हांगा सद्या सांगलें जाल्यार? म्हाका एकदम म्हणपाक जावचें ना पूण तुमकां सांगता आत्तां हांव लता दिदीची सगळीं पदां घेवन बशिल्लो. आंधी सिनेमांतली तिची सगळीं पदां म्हाका खूब आवडटा जाल्यार हांव ती परत आयकतां. लता दिदी आनी गुलजार हांचें कॉम्बिनेशन खूब बरें आसतालें, सुंदर. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.